गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. सो हांव आनी फ्रांसीस मस्त भायर सरता कित्याक ते तुमकां फुडें सांगतलो हांव. सद्या हांगा पळय बायचें घर, भाऊबीजेचे गिफ्ट बायचें घर हा. आनी बाय घरान आतां माम करतले आपल्या. ए बाय बाय सगळ्यांक गुड मॉर्निंग म्हणले बाबा. हाय कर, हाय कर, हाय फाय कर. हाय माझे बच्चे तर घरान खेळना, घरान भितर गरमी आता रे. ताका सेटअप केला आदीन काल सगळें ते करून बांदून दिला घर तेजे कन्स्ट्रक्शन. आनी हांगा सद्या शिफ्ट केला तेजे कोणाक मॅट घातला. थंड आसतना भितर कांय ना तेजे बेश्टें, पण बरें आहा खेळपाक. बाय फ्रेंड्सांनी सगळीं भितर उडयली खेळणी. ते आदीचे मरे गिफ्ट बायक दिला ते खेळपाक सद्या. ताका ते आवडटा खेळपाक म्हणून. आदीक सांगला बायक मातशें पळय राव बायच्या वांगडा खेळ म्हणून. आधी असले की ते कामी नाका सध्या. हांव आनी फ्रांसीस सुद्दां. भैया गावलो की गावलो का भैया सगळें. भैया एकटो भैया कालूच गेलो न्हय भैया. हा टाटा बाबा खेळी टाटा टाटा म्हजे बाय टाटा होय पळयले बाबा. टाटा 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 मम्माक टाटा कर. मम्माक आनी डाडाक टाटा कर. टाटा कर मरे. चल वचून येता आमी. तसलीच पापी रे तेजी. चल टाटा. चल भैया चल खेळ. चल खेळा. चल यान कपडे वचून येता. हां चल चलो वचून येता मी या मरे. सो आमी आतां भायर सरली. बायक बीन तेंच्या कडेन दवरला. आई मम्मी आनी आदी आहा. आदी गावले की काय प्रॉब्लेम ना आमकां. सुशेगाद रावतलो तो खंय ते तो म्हणटा आदी सुशेगाद रावतलो म्हणटा बाय. आमी एक्चुअली रोखडे येतली. सो खंय वयता तर तुमकां सांगून नासलें न्हू. आमी आतां वयता शॉपिंगाक. सद्दां शॉपिंगाक वयताले. आयज मातशें स्पेशल शॉपिंग आहे. स्पेशल 1 लाख का शॉपिंग. ओके राव रे बेस्ट. 1 लाख सेलिब्रेशन आम्ही मस्त बाहेर करूया. टुराक वयता. टुराक वयता. ट्रिपाक वयतले 5 दिसाचे ट्रिप. या ट्रिपाक मस्त आमी कोण तरी स्पेशल पर्सना करता. ते मागीर तुमकां ब्लॉगान पळोवंक गावतले. हय केन्ना वयतलो व्हिडिओ खबर ना. केन्ना वयतलो तुमकां कंटिन्यू दिसतलो. आयज आमी शॉपिंग बारीक बारीक करपाचें आसा. बायक कितें घेवंक जाय काय आसा बायकचे? बायकचे आहा सगळे नॉर्मल. बायकचे सगळे आहा एक्चुली. पळया तरी सुद्दां काल थोडें शॉपिंग केल्लें आमी, पूण आज थोडें कितें उरलां तें करतली. आनी पळया कशें कितें. आनी सरिता तुका घेवंक जाय मरे? म्हाकाय आहा पण पळयता म्हाजे 1-2 घेता कितें. काय खबर ना. थंडी आसतली थंय गरमी आसतली कितें आसतलें पावस आसतलें कितें कांयच आयडिया ना आमकां न्हू. तरी विंटर कपडे थोडे घेवंक जाय म्हाका असं दिसता बायकचे. हां बायचे बायक एक जॅकेट बीन थोडे तसले कितें तरी घेवंक जाय. ओके असं प्लान. हाँ शॉपिंग करेंगे, पैकिंग करेंगे और निकलते टूर के लिए. खंय ते मागीर सांगया न्हू. मागीर सांगया का तुम्ही बीन येत जाले ते कितें येवपाचें. काय कारण एका सांगूंक जाय न्हू. कोणाक सांग पळया. सुनीत दीदी म्हणटली आपल्याक कित्याक सांगूंक सुजत दीदी तरी म्हणटाले माझं केन्ना हॉलिडे आसलें तेन्ना प्लॅन करूंक जालें न्हू. आमचे कितें आहा आमचे रँडम प्लॅन जाता. ऑटोमॅटीक अचानक ऑन द स्पॉट प्लॅन जाता. हो मूड पे डिपेंड करता. आणि कामाचेर काम मुडाचेर डिपेंड जाता सगळें. ते सगळें मॅनेज करचें पडटा न्हू आमकां बारीकशे. आतां जाला स्टाफ बीन करता सगळें प्रॉपर. स्टाफ आमची सामकी बरी सारकें बरें रेस्पॉन्सिबल करता ते दोगांय. कांयच टेन्शन ना फ्रांसाक कामाच्या बद्दल. त्या खातीर हांव हितूनय आतां एक्टीव जातलो तुमकां सांगतलो. आनी सगळ्याक थँक्यू सो मच. तुमी विश केला खुबशे. फ्रांसीस स्पेशल थँक्यू म्हणटा. तेच्या चॅनलाचेर जाला न्हू ते 1 लाख सबस्क्रायबराक तुमी हे केला पळय. कॉंग्रॅच्युलेशन केला ताका थँक्यू सो मच. आनी असोच फुडें हे करूया. कितें तरी न्यू प्लॅन आहा टुरांसून येयली की न्हू तुमकां सांगतलो. आणि थोड्यांक सॉरी हांव म्हणजे आमी थोड्यांची म्हणजे फास्ट नांवां येतालीं न्हू कमेंट केल्यार. सो थोड्यांची मे बी मिस जालां आसतलीं नांवां. सो तरी सुद्दां थँक्यू सगळ्यांक. उरता न्हू मदीं मदीं. आमी फर्स्ट टायम आयिल्ले म्हाका काय खबर नासलें. फर्स्ट टायम तूं तर आयला न्हू तुज्या चॅनलाचेर. हय तुमी हे केलां आसतलें नोटीस केलां आसतलें ह्या दिसांनी हांव ह्या व्लॉगानूय चड एक्टीव नासलो. कित्याक हांव म्हाजे हितून मातसो बिजनेस आनी म्हाज्या चॅनलाक मातसो बिजी उरला. सो इसमें एक्टिव नहीं था. पर मेरा दिमाग में दूसरा कुछ चल रहा है. टूर से आने के बाद तुमको मगर
सांगता कशें कितें प्लॅन आहा. इतून हांव आतां एक्टीव रावतलो. सो थोडा कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाएंगे आपके लिए. इंटरेस्टिंग मिक्स भाजी जातलो कंटेंट, मग तुमकां मजा येतलो पळोवपाक. हांव तुमकां प्रॉमिस करूं शकता. येस, मजा करेंगे. थोड़ा आपको थोड़ा एंटरटेन करना हमारा काम है. थोड़ा आपके चेहरे में स्माइल आना चाहिए. कंटेंट बिजी नो बिजी एकटं सरिता करताले ते जेवण दाखय, घरा दाखय, ते चलताले. कित्याक मस्त बोरिंग जाता खंय ना खंय. पण आएगा मैं ये चॅनल में रिटर्न आएगा मैं और फोडेगा म्हणटा न्हू तसले कितें तरी करया. ओके, एंटरटेन करता तुमकां राव आनी बरी बरी कितें दाखयतलो तुमकां. यस, वी आर प्लॅनिंग समथिंग. कुछ तो होना चाहिए. बने राव. आता शॉपिंग करूया. आता शॉपिंग मॉलान वयता आमी मातशें. मॉलान पळय ट्रॅफिक तुजे पळय. ट्रॅफिक केन्ना येस, आनी ट्रॅफिकूच आहा सारकें. ह्यो ब्रिज केन्ना जातलो आनी ह्यो गाडयो केन्ना वयर वयतल्यो. व्हडल्यो गाडयो वयर म्हणजे तशें वयर ना ब्रिजाचेर. हय, हो सगळे व्हडल्यो गाडयो बीन वयरसून गेले मागीर ट्रॅफिक खूब कमी येतलें. विदीन 1 year जातलो म्हाका असं दिसता. जालें पण ऑलमोस्ट जालो. जॉईंटिंग जालें की जालें. इनॉग्रेशन जातलें की जालें न्हू. येस, मागीर आमी सुसेगाद स्मूथली वचूंक शकता. कोणाक मारगांव ते सायडीसून सगळे वयल्यान वयतले दिसता ना त्यो. हय, डायरेक्ट न्हू. डायरेक्ट मेळटा. खूब बरें जातालें. मातशें पणजे वता जाल्यार इतलें ट्रॅफिक. फ्रांसाचें स्टार्ट चलूंक मेळ्ळें मागीर. सो मॅक्सान वचून येयले आमी आनी फ्रांसांनी आपल्यान घेतलें. हांव मॅक्सान शॉपिंग करता. हांव मफ्तीन आपण शॉपिंग केला. म्हाका जीन्स बीन घेवन दिला फिलिंग कर म्हटलं आनी आपण थंय घेतला. आवडना म्हाका थंयचे जीन्स. सो म्हाका ते मातशे इतले कपडे आवडले, घेतलो. आतां येयलो परत जोडयो आनी टायम ना म्हणून फास्ट पयलें. काल हांगाय पयलेलें आमी म्हापसा गेल्ले न्हू. सो थंय इतले टायम ऑप्शनूय नासला, टायमूय नासला. आतां पळय सो बेगीन वचून येता घरा वचून जेवणूय करूंक आनी बाई सद्या न्हिदला. बायची अपडेट घेतली फोन करून. चलो पळोवया आतां कितें गावता तें. फटाफट वचून येवपाक जाय. फ्रांसाने बी म्हाका कितले थोडे कपडे सिलेक्ट केला. आवाज डिफरंट आहा. होय बरो आहा. असले सेट ना तुजे कडेन. असलेय ना दिसता. असलेय ना. तसलो घेतलेलो पण याद ना म्हाका घालून हांवें. ना बरो दिसता. सो पळोवया खंयचे फास्ट खंयचे जाय ते घेता आनी वयता. जावंक ना. जालें बेगीन कर. खूबी म्युजीक चलता. कॉपीरायट येतलो. हय तर मोठ्यान आहा म्युजीक. बेगीन फास्ट जायना. बॅग भरली आहे. देखो बॅग भरली आहे. 3 तुवें ट्राय केला पळय ते तुका आवडलो. आतां हांव कोणाक घेता. बेगीन घे चल. खंय धांवता रे. वय हांव तुजे फाटल्यान असो भोवू. चल या मरे घे. अरे बेगीन चल. हांव असो घुंवू टर्न मारीत रावता. बेगीन कर. खूब खंयचे उकल चल मरे. सगळे बरें दिसता पळय. तितूंतले खंयचे घे न्हू. पिंक नाने वो व्हाईट शेड घे. हितून स्मॉल साइज आहा. शॉपिंग में इसको बहुत टाइम लगता है. टाइम ही नहीं होता है इसका. ये देखो 4 फावटी तुवें राउंड मारला आता. वो हांगा 4 फावटी तुवें राउंड मारला. घाल चल या. हां दिसता तुका असा. ना जाल्यार ना दुसरे घे आनी चल. कितले बिजी आहा तुमकां दिसता ना. तुजेच दाखयता हांव. सारको घुसला म्हणून तूं सिलेक्शनाक. हय 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 या घर बॅग घे तुजे. चल 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 चलो चलो. एका एवरी टायम असं दुखलून व्हरचें पडटा. आनी कितें पळयता. खंय जाय घे. हो व्हिडिओ मरे म्हाका घालूंक मेळचें ना. कित्याक म्युजीक येता पळय ते म्युजिकाचो रोखडो कॉपीरायट येता. सो उगी रावले की व्हिडिओ घालूंक मेळचें ना. जाला चल. हय आनी कितें घेवंक जाय काय डन. हां व्हिडिओ शॉपिंग जाला. शॉपिंग जालें. शॉपिंग बॅग्स जाले आनी आतां सगळें जालें. कपड्यांचें जालं. आनी कितें घेवंक जाय. बायक एक जीन्स हे घेतलें आपलें तें जॅकेट. हय डेनिमाचें. मागीर दाखयता तुमकां. जातलें काय खबर ना. बुडटलें तें तितून. चल आतां फिलिंग कर आनी या. म्हाका हांगा 1 मिनिट पळोवचें. चल हाँ फॉलो करता. मैडम कुछ चाहिए ले लो. यहाँ पे ये है. चल हाँ दाखयता. तू घे कितें
जुडिओ शोरूम दाखयता सगळ्यांक पळयत रावा हा जुडिओ शोरूम दाखयता मरे सगळ्यांक हय न्यू येता तांकां पळोवंक गावचें पळय मागीर बरें बरें हा घेवन वचूंक शकता म्हणून. हांव बेकार असं कॅमेरा घेवन भोंवपाचें तूं घे तुजें बेगीन अशें टायप घेतला ना तुवें घेतला मरे तसले कलर दुसरो घेतला तुवें मात तो कलर बरो दिसतालो ना तुवें घेतला पळय हेजे म्हणटा सरितान दुसरे कलर घेतला एक्चुअली हय तुजें बरें दिसता हांगा आनी कितें घेवंक जाय जिन्स टी शर्ट टायप पळय 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 एक्स्ट्रा स्मॉलानूच बरी गावना म्हणटा. हां ओके घे बेगीन हो बरो दिसता मरे हेजे थंबनेल घेवया जुडिओ येता हां ब्लॅक कित्याक दुसरो कलर घे घे तूं हांव बसला हांगाच बसता नाल्यार खुर्ची घेता आनी सुशेगाद बसता बहुत टाइम लगेगा रुको इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा बेबीक सोडून येयला आमी पपी बाय उठप न्हू मागीर जालो मागीर तुवें कल्याण बाय उठतले बेगीन कर जालें. हलो हां आतां भाई आनी भाभी येयल्ली आनी शनाया कडेन कोणाकडेन वचना शनाया कडेनच बसला. बाबा कोण पळयता भाभी कोण येयला खंय रे मामी रे खंय आसा रे हय ते हा बोटां दाखयता हांगा वांगयल्ले स्क्वेरान कोण तांचे ते चेडूं आसता लेडीज ते ना हांगा हे चल्ला आकाशकंदी कॉम्पिटिशन ते पळयताय पळय. कागदाचो दिसता हो भाताचो दिसता न्हू बरो गेला. सो हांव वचून आयलें फ्रांसिसाक थंय दवरला केक ते हे मेल आनी फिमेल दोगांचे आसा पूण ते लेडीज जे स्टाफ आहा ते नासले सो हांव येयलें सो फ्रांसीस थंय चल आनी थंय न्हू सगळें हें चल्लेलें आयज कॉम्पिटिशन चल्लेलें हेचे आकाश दिव्याचें सो तुमकां बारीक क्लिप्स पळोवपाक गावले आनी मातशें शूट केल्लेलें थंयचे सो ते घालता सारकें रावना हांव मातशें पयलांनी येयल्या आनी हे खेळटाले म्हूण हांव येयल्लें हे पळय कितें करता मस्ती भुरगीं कितें करता दे कितें मस्ती करता ते चल घरान बस चल बायचे पळय इल्लेशें घर चल घरान वयता आतां खंय आपल्या गेले पळय दार बंद कर आनी हांव विंडोनसून पळयता कितें करता तो बाच्चा विंडोनसून पळयता पळय हांव पळय बायच्यो विंडो खंय रे विंडो रे हे पळय रे विंडो रे बाबाचो टिंग टांग ओय आले सो आतां जेवणाची रेडी करता डिनराची तयारी जेवण आनी डिनर दोनी एक सॉरी बेश्टें पनीर करता बटर पनीर करता हांगा सगळ्याची ग्रेवी रेडी आहा आनी एक बारीकशी टिप्स म्हणजे सगळ्यांक मोस्टली खबर आसा आतां पनीर फ्राय केलें न्हू की मातशें तें मागीर डायरेक्ट घातलें न्हू घट कशें जाता सो तें फ्राय करून मातशें सोकिंगाक उदकान दवरपाचें 5 मिनटां खातीर 5-10 मिनटां खातीर सो आनी मागीर सगळें उदक आटोवन घालपाचें म्हणजे तें पनीर मातशें सॉफ्ट जाता बारीकशी टिप्स सो ते जालें दीदी कामाक गेले तेजो आयज बर्थडे आदीच्या बर्थडेचे न्हू आमगे 2 केकी आहा ते एक आमी कापलेली पळय तिवूय तशी आहा आनी काल एक कजनान हाडलेली तिवूय तशी आहा सो म्हणल्यार आयज बेश्टे कट करून दीदीच्या बर्थडेक आनी तिवूय तशी दवरतले म्हणून हांवें इल्लीशी केक हाडला सो दीदी वयतले म्हणटाले आनी दीदीक म्हणलें राव गो ती केक कटींग करून वच म्हणून म्हटलें बेश्टें रावत जेवण बीन म्हणून पळोवया म्हटलें आनी बेश्टें पनीरूय केल्लें खाल्यार खावन वयतली नाल्यार वयतलें पळोवया कशें कितें खबर ना शॉपिंग आमचें जालें सो आतां फाल्यां पॅकिंगाचें बीन तयारी करूंक जाय कितें कितें खूब काम लायन अजून कांयच काडूं ना म्हाजे बायचें सुद्दां खूब सगळें मेन थींग सगळें बायचें म्हाका पळोवपाक जाय